हांवूय गोवा टीएमसीन पयलीं युथ प्रेसिडेंट म्हणून काम केलें, थोडो काळ मागीर स्पोक्स पर्सन म्हणून जालो. पूण ज्या पद्दतीन गोंयचे इश्यूज जे आमकां हँडल करपाक जाय आसलेले, टीएमसी पार्टी म्हणून धर तूं जर इंडिव्हिज्युअल म्हणून धर, त्या पद्दती प्रमाणे खंय तरी जायना आसलेलें. आनी आय अंडरस्टूड वन थिंग की जर आमी युनायटेड रावत जाल्यार इट इज इजी. खंयचेय जर कोणाय कडेन झूज मांडटलो जाल्यार युनायटेड आसा जाल्यार आमकां ती इजी जाता. सो तें मेजर कारण आसलेलें. इलेक्शन्स येतात वयतात, आता नितीन चोपडेकर थंय आसा, सगळे खूब जाण आसात. सो आमी जॉयंटली जर काम करीत जाल्यार आमचे जे मेजर इश्यूज आसात, आता 100 इश्यूज आसले तातले 50 ते 60 इश्यूज आमकां हँडल करपाक इजी जातले. कित्याक आमी डिवायड करून ते इश्यूज हँडल करपाक शकतले आनी ताचो रिझल्ट्स बरे येतले. आनी एट द एंड पॉलिटिक्स म्हटल्यार म्हाज्या खातीर कितें, इज अ सोशल सर्व्हिस. जे कोण सेक्युलर आयडियोलॉजीन जे सहभागी जातले तेच मुखार टिकतले. बाकीचे पळय जे लोक आयल्यात आणि जे डिस्टर्बन्स करपाचो प्रयत्न करतात की आम्ही 40 मतदारसंघात लढतले, आम्ही हांगा उमेदवार घालतले, ताच्या वयल्यान तुम्ही विचार करात की कोण खंयच्या आयडियोलॉजी बरोबर आसा. आज वेळ आयिल्लो आसा की आज गोंयाक आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आज गोंयाक एक बरें सरकार दिवपाची गरज आसा. फुडली 12 ते 13 महिने आमकां संघर्ष करपाची गरज आसा. परत एक क्रांती जावपाची गरज आसा. फायनली आमचो जो फायर फायटर आसा, एक बरो डेरिंग एक्टिविस्ट मोर्मुगांवचो आनी गोंयचो म्हणपाक जाता म्हज्या सारकें म्हळ्यार बाब जयेश शेटगांवकर आयज काँग्रेस पार्टीन आयिल्लो आसा. खूब खोशयेची खबर. आमकांच न्ही, ह्या लोकांकूय एक उमेद येतली आख्ख्या मोर्मुगांवान की आयज तांची जी लढाय आशिल्ली अलॉंग विथ जय शेटगांवकर ती एका हायर प्लॅटफॉर्माचेर वता. आनी ताजे बराबर आमची सदां फायटींग लिडर आशिल्ली बाई सीमा भेरे, ती आयज आमचे मदीं जॉयन जाल्ली आसा. आनी बाब जॉन्सन आनी खुबशे आनी जॉयन जावपाचे आसा. बरी खबर. हातून दाखयता वातावरण कशें आसा, खंयच्या सायडीक वारें डायरेक्शनान आसा पळय तें. आनी मोर्मुगांव म्हळ्यार एपी सेंटर. हे पळय लढाई चल्ल्या, जी भ्रष्टाचार जनता पार्टी आसा पळय, जे गोंय डिस्ट्रॉय करता, जे आयज जे एमपीटी आशिल्ले एमपीए केले आनी आख्खे गोंय डिस्ट्रॉय जाता. कोस्टल विलेजीस जावं टुरिझम जावं सगळे बिझनेस गेले, ते मोर्मुगांवच्यान स्टार्ट जाता. म्हणजे मोर्मुगांव इज द एपी सेंटर. हांगाच्यान आमी रेव्होल्युशन स्टार्ट करपाक जाय.